स्कूल सीजन सेल हो सेल 2 जून ते 25 जून मजगती आसतलो। हांगा तुमकां मेळटले शाळेत लागपी भुरग्यां खातीर वस्तू, कडधान्य, सर्वसामान्यांक परवडपी अशे घरगुती सामान। अधिक माहिती खातीर 9529493616 या नंबराचेर संपर्क साधात। या सुपरमार्केटच्यो वट्ट 3 शाखा आसात। हो सेल तुमकां मडगांव, वार्का आणि दवर्लेच्या इस्टर्न सुपरमार्केट शॉपात उपलब्ध आसतलो। तेन्ना वाट कोणाची पळयतात? आयजूच तुमच्या लागसरच्या इस्टर्न सुपरमार्केट शाखेत वचात आणि या सेलात खरेदी करात। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माय मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा आयच्या टी टायम खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स। स्मार्ट मीटर आनी वाडिल्ल्या बिलां खातीर खोलायेन करची चवकशी हो प्रश्न सुटावो जायना मेरेन स्मार्ट मीटर बसोवपाक स्थगिती, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। आमोणा साखळी जंक्शनाचेर मुख्यमंत्र्याच्या ताफ्याक धडक दिवपाचो यत्न करपी एका कॉन्स्टेबलाक पुलिसांनी केलो अटक। हो चालक सोऱ्याच्या गुळेत आशिल्ल्याची मेळा सुत्रां कडल्यान म्हायती। वास्को खारीवाडो नुस्तेमारी जेटीची जाल्यार सामकी अवतिकाय। कितलीशीच वर्सां जाली जेटी करताच म्हण दिता आश्वासन, जाल्यार दुरुस्त करना कित्याक? अध्यक्ष जोज फिलिप डिसोजा मागतात जाप। कुळ्या मेटवाडो वाठारात दूधसागर न्हंयत बुडून वास्कोच्या 4 जाणांक आयले मरण, तातूंतले 3 जाण सख्खे भाव। कुळे पुलीस करतात फुडलो तपास। पिलार ते मंडूर मेरेनच्या रस्त्याची जाल्यार अवतिकाय। रस्ते मदींच फोडिल्ल्यान प्रवाशांक जाता त्रास, संबंधीत प्रशासनान घालचें लक्ष, थळाव्यांची मागणी। आणि स्मार्ट मीटर आणि वाढपी वीज बिलांच्या प्रश्नाक लागून गोंयांतले राजकारण जाला गरम। स्मार्ट मीटर येवजण करची रद्द, आम आदमी पक्षान वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराच्या घरावेलो भौशीक निषेध मोर्चा। आता खबरो विस्तारान। स्मार्ट मीटराक लागून बिलां चड येवपा सयत कांय प्रमाण घोळ दिसूं येता। सध्या तरी स्मार्ट मीटराची कार्यवाही स्थगीत दवरपाचे आदेश वीज खात्याक दिल्यात, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली। लोड तपासून वीज बिलांची तपासणी करपाचो आदेशूय मुख्यमंत्र्यान खात्याक दिला। जांकां चड बिलां आयल्यात तांणी वीज खात्याच्या संबंधीत विभागात वचून बिलां तपासची। पयलीं एसी नाशिल्ली, आता एसीक लागून लोड वाडला। एजन्सी तशेंच अभियंता वरवीं लोडाची तपासणी जातली। हाका वेळ लागतलो। आमी सध्या विजेची जोडणी तोडचे ना, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। फाटल्या एक 8-10 दीस जाले स्मार्ट मिटराच्या बाबतींत, मिटर बिलां चड येवपाच्या बाबतींत हो जो डिपार्टमेंटल घोळ सुरवात जाला ताका पुराय हांवें म्हणजे एकदा रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत काही गजाली ज्यो लक्षांत आयल्यो। त्या खातीर म्हणजे लोकांचे ओल्ड मिटर्स आशिल्ले, थोड्या जाणांचे मिटर बंदच आशिल्ले 3-3 म्हयने। नवो मिटर लायल्या उपरांत ताका एकदम म्हणजे पयलीं जर 1000 बील येतालें जाल्यार थोड्या जाणांक 5000 बी अशी बिलां आयिल्ली आसा। थोड्या जाणांक स्मार्ट मिटर बसयल्ले, बट ते स्मार्ट मिटर बसयल्या थंयसरूय बी म्हणजे तेजो इलेक्ट्रिकल लोड एक्चुली जेन्ना घेतला तेन्ना तो कमी आशिल्लो, बट तो आज चड यूज करता आनी स्मार्ट मिटरान तो डायरेक्टली हो रिकॉर्ड केल्ल्या कारणान तेज्या डिफरन्साच्या सयतूय तेजें बील जें आसा तें चड येवपाक लागलां। ह्या हेजेर सगळ्याचेर सोल्युशन म्हणून आत्तां तरी घडीक हांवें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की आत्ताच्या घडीक स्मार्ट मिटर होल्ड कर। ओके, ज्यांच्या सगळ्या मिटरांत घोळ सुरू आसात हे सगळे पयलीं चॅक करात आनी प्रत्येकाचो पयल्यान पयलीं लोड जो आसा पळय, जाका एक्सेस लोड लागता बट तो कमी लोड घेतलेलो आसा तो चॅक करून पयलीं व्हेरीफाय करात। इट वील टेक टायम। जवळपास इतके लाखांनी मिटर जे आसा पयलीं हे सगळे चॅक करता ताका टायम लागतलो आनी ते सगळो प्रोसिजर कंप्लीट पयलीं करचो, सगळे पयलीं व्हेरीफाय करचें आनी ताज्या शिवाय स्मार्ट मिटर जे आसा ते बंद दवरले आतांच्या घडीक। आनी जेंकां चड बिलां येयल्लीं आसा हांवें सगळ्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या सगळे सीक इन्स्ट्रक्शन दिला की तेंच्यांनी पयल्यान पयलीं व्हेरीफाय करचें सगळें आनी तेजी बिलां जी आसा ती चॅक करून ताका एक्चुअल कितें आसा पळय न्ही बिल्स ती दिवची। ते अननेसेसरी
तेंची जे पेनल्टी वाडल्या, थोड्यांक इंट्रस्ट वाडल्या, असे वेगवेगळे विशय आसा. थोड्यांक पेनल्टी लायला. पेनल्टी ह्याच जाग्याचेर तेजो लोड कमी आशिल्लो बट तो लायना फुडें चड येयला म्हणून पेनल्टी म्हणटात आतां. तुका 2 वर्सांची पेनल्टी, तुका 1 वर्साची पेनल्टी, ते सगळे कट करूंक लायला. ते सगळे कट जातले आनी ताका एक्चुअल जे बील आसा पळय जाल्यार एक्चुअल बील ते येवपाक सुरवात जातले. हे सगळे इश्यू तांकां व्हेरीफाय करूंक लायला. हे जो पर्यंत व्हेरीफाय जायना तो पर्यंत सिस्टमीन बदल आनी जावचो ना. म्हणून म्हाजी सगळ्या ग्राहकांकूय बी सगळ्याच सांगलें आहा प्रत्येक हावज होल्डरांक की तेंच्यांनी आपले मिटर बंद आसत जाल्यार तेंच्यांनी जाता तितके बेगीन डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म करचें. मिटर चालू तरी करचो जाल्यार नवीन मिटर लावन घेवचो. ओके, आपलो इलेक्ट्रिकल लोड कितलो आसा हो एकदां आमी कशें जाता, आमी जेन्ना घरां बांदलीं तेन्ना आमी कदाचित आमचें एसीचें प्रोविजन दवरूंक जातलें. सिंपल प्रोविजन आसा. आतां घरांत 2 एसी लागल्या कारणान तो इलेक्ट्रिकल लोड वाडला म्हणूनय बी प्रॉब्लेम जाता. होय चॅक करप गरजेचो आसा. तो एकदां व्हेरीफाय करचो आनी ताज्या उपरांतूच आपलो लोड चॅक केल्या उपरांत तें ठरतलें. म्हणजे आपलो लोड पयलीं आशिल्लो फक्त 200 आनी आतां जर जाला तो 500 जाल्यार तो 500 लोडाच्या प्रमाणे तेंच्यांनी घेवचें. पण हें व्हेरीफाय करपाक सुद्दां इलेक्ट्रिकल इंजिनियर तेंचो परत आमी प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर हे सगळे जाण लागतले. पण हे बेजिकली इंजिनियर चिंतून सगळे व्हेरीफाय करतले. तो पर्यंत जे आसा पळय हे सगळें होल्ड करपाक लायला. तो पर्यंत कोणाकूच जर चड बिलां येयल्या आसत जाल्यार तेंच्यांनी आमच्या कन्सर्न हेका कॉन्टॅक्ट करचो. ते रिचेक करून दिवचे. त्या खातीर अननेसेसरी लोकांनी म्हणजे बेश्टोच ताजेर व्हेरीफाय केल्या शिवाय पयलीं पेमेंट करपाची गरज ना. कोणाचीच इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स ही आत्तां तरी तोडचे ना, म्हणजे बिलां भरूंक ना, हें करूंक ना म्हणून. बट आपलें व्हेरीफाय करप गरजेचें आसा अशी स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन हांवें ऑलरेडी आमच्या चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक दिल्या. बिरेस्तारा रातच्या वेळार आमोणा सांखळी जंक्शनाचेर मुख्यमंत्र्याच्या ताफ्याक धडक दिवपाचो यत्न करपी खांडोळा पुलीस स्टेशनांतल्या एका कॉन्स्टेबलाक दिवचल पुलिसांनी अटक केला. मुख्यमंत्र्याच्या सुरक्षा ताफ्यांतल्या पंगडान ह्या चालकाक गुडणूक सुवातेर अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे वेळार मुख्यमंत्री स्वता गाडयेंत आशिल्ले. तशेंच हो कॉन्स्टेबल सोऱ्याच्या गुळेंत आशिल्ल्याची म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. मेटवाडो कुळ्या वाठारांतल्या दूधसागर न्हंयेत न्हावपाक देविल्ल्या वास्कोच्या 4 जाणांक बुडून दुर्दैवी मरण आयलें. बुडिल्ल्या मदीं 3 जाण सख्खे भाव आसात. 2 जाणांनी ITIत शिक्षण घेवपा खातीर प्रवेश घेतिल्लो. कुळे पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 5 जाण तरणाटे वास्कोच्यान रेल्वेंतल्यान कुळ्या पिकनीक मनोवपा खातीर आयिल्ले. मेटवाडो कुळ्या वाठारांत दूधसागर न्हंयेत ते उदकांत न्हावपा खातीर उतरले. तेन्ना तातूंतल्या 4 जाणांक उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान ते उदकांत बुडले. बुडिल्ल्यांक वाचोवपाचो एकल्यान यत्न केलो, मात तो यत्न अयशस्वी थारलो. बुडिल्ल्या मदीं 3 जाण सख्खे भाव आशिल्ले. तातूंतले 2 जाणांनी ITIत शिक्षण घेवपा खातीर प्रवेश घेतिल्लो, जाल्यार एकलो जुवारीनगर वाठारांतल्या वसंत जोशी कॉलेजीत शिकतालो. सध्या 4 जाणांची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्या. हे घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. एकलो ट्रक व टेम्पो आमकां हिंगा सोडले मागीर हांवें उदक पळयलो. हांवें सांगलें हिंगा नाका, हिंगा न्हावपाचें. हांव परत घेवन वयतालो तेमकां. ब्रिजार तेकू पावलेले आमी. मागीर तो हिरण्णा लक्ष्मण तिगू भाव आहा पळय तेमी परत येयले हिंगा सकयल येयले. मागीर हांव येयलो तेमच्या वांगडा येयलो. मागीर तेमी भितर गेले न्हावपाक, हे कपडे बी काडून गेल्लो. हांव देखून गेल्लो न्हावपाकू. मागीर ते हांवें सांगलेलें थिंगा डीप आहा नाका, आमगे हायट देखून कमी आहा. मागीर हांव सायडी येयलो, भायर म्हणल्यार थिंगा डीपान गेलो हांव. हिंगा सायडी येयल्लो सायडी न्हावतालो आमी. तेगी एक सगळे हे भुताल्ले आनी एकामेका हेल्प करपा वचून तेमी देखून बुडले. पूण आतां म्हाका सांग, तुमी चलत येयले ट्रेनीन, तुमचें नांव कितें तेंच्यान? फर्स्ट तेमगे व्हडलो भाव हिरण्णा, मिडल भावाचो नाव राम आनी धाकटे भावाचो लक्ष्मण. आनी तो चवथो आसा तो विजय.
विजय आता ITI कोण कोण करताले? ITI राम आणि लक्ष्मण कोता. दोगूच करूं. आज ITI चुकोन येयल्ले का ITIतल्यान सुटी असली? ना ITI आता हॉलिडे हा तेक लागून ITI मंडेसून स्टार्ट जाता. त्यांनी सांगलेले टील सॅटर्डे आम्ही फ्री हा, आम्ही या म्हणून. पिकनिक तू ITI करता? कितले जाण येयल्ले तुम्ही? कॉलेज कोता हा, फादर आग्नेल कॉलेज कोता. कितले जाण येयल्ले तुम्ही टोटल? टोटल 5 जाण येयल्ले. 5 जाण. 4 जाण बुडले. 4 जाण बुडले. तू एकटोच येयल्ला. मागीर बुडटकीर तुवें कितें केलें? हांव बुडटो कितें तेमगे हात पयलो. हांव अशें कोता आसले तेमी. हांव कितें केलो, हांव कितें हेल्पा पळयता आसलो कितें आहा म्हणून. मागीर हांव लाकड गेलो. लाकड थिंगा पावून नासलें. लाकड उडयल्लो हांव. मागीर हांव डायरेक्ट धांवलो हिंगासून. धांवलो आनी थिंगा एक आंटी रावलेले ब्रिजीको. तेणी एकल्याक रावयलो आनी सांगलें म्हाका पुलीस स्टेशना सोड म्हणून. पुलीस स्टेशना पावलो आनी सगळें सांगलें पुलिसाक. आमी कुळें आसा जे जाग्यार दुधसागर ही पवित्र न्हंय आसा त्या जाग्यार आज एक दुख्खद घटना घडलेली आसा. वास्कोच्यान कुळ्या पर्यंत रेल्वेन येयल्ले न्यू वाडा वास्कोचे हिरण्णा राम आनी लक्ष्मण आनी तेजो फ्रेंड एक विजय हे चौगांय न्हाताले आनी तेंचे वांगडा आनी एकटो येयलो 5 जाण. टोटल 5 जाण रेल्वेन येयले आनी थंयच्यान ते चलत हांगा कोणा लिफ्ट घेवन हांगा मेटावाडा पुला कडेन पावले आनी हांगा थंय ते न्हाता आसतना 5 मिनटां भितर तिगाय चौगांय जे आसा 3 जाण भावांनी तो विजय म्हण एकामेका काडपाक गेले कडेन चौगांय बुडले आनी हो जो वयर आसलेलो तो तांकां लाकूड बारीक बारीक लाकूड दिवपाचो प्रयत्न करतालो पूण तेजे कोण आसले कारणान ताका लाकूड ताका पावले ना आनी तोय मुखार गेलो ना. तो तसोच उठून हांगच्यान पुलीस स्टेशनाचेर गेलो. पुलार लिफ्ट घेतली आनी पुलीस स्टेशन गेलो. पुलीस स्टेशनाचेर तेणी ही म्हायती तांकां दिली आनी हांगा पुलीस रोखडे येयले आनी हांगा तेंच्यांनी आनी लायफ गार्ड घेवन येयले आनी तांकां काडले. पयल्या ते चौगांय बुडलेले आसलेले मेल्ले आसले. चौगांकूय काडून बॉडी तेंची वयर दवरल्या. तेंची पोस्टमॉर्टम करपा खातीर तेंची फूल पंचनामा हांगा चालू आसा आनी हेजे उपरांत ती बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर हे 4 बॉडी धाडटल्यो अशें तेंच्यांनी सांगलें आसा. गोमंतक TV खातीर कुळेच्या एकनाथ खेडेकर. 5 तरणाट्यांक बेकायदेशीर रितीन ताब्यात घेवन तांकां मारबडय केल्ल्या प्रकरणात शुक्रारा गौरव नायक आनी संकेत नायक या 2 उपनिरीक्षकांक निलंबित केले. पुलीस महासंचालकान हे विशीं आदेश जारी केलो. सेगीत 2 दिसांत 5 जाणांचेर कारवाय जाल्या. रामनगर नेसाय वाठारात 6 जूनाक रातच्या वेळार 2 गटांत जाल्ल्या वादा उपरांत पुलिसांनी 5 तरणाट्यांक ताब्यात घेवन तांकां मारबडय केल्ले. मोर्जे कन्नई वाड्या वयले बायेत पडिल्ले बैलाची सुखरूप सुटका करपाक उजो पालोवपी दळाक यश आयले. शुक्रारा रातचे वेळार बैल पडिल्लो. पेडणे उजो पालोवपी जवानांनी घडणूक थळाचेर येवन बैलाक सुखरूप भायर काडलो. पळयात. हांव लेडी फायर फायटर विकास चव्हाण आनी म्हाजे टीम मेंबर. आमकां एक डॉमिनीक म्हणून म्हाका सावथ कॉलर तो तेणी कॉल दिल्ले आमकां की एक बायन पाडो पडला म्हणून. हांगा येवन पळयता जाल्यार ती बायचो ओनर कोण तरी तो आलेक्स कार्दोज म्हणून कोण तरी आशिल्लो. ती बाय मातशी बारीक आसल्या कारणान त्या पाड्याक मातसो काडपाक आमकां मातसो टायम लागलो. वडपाक आमकां हेल्प केली भुरग्यांनी लोकल पर्सन आनी आमी पाड्याक ते सेफ यर काडलेलो आसा. सोशल मिडियाचेर कुडचडे राजकारणा संबंधी मीम तयार करून व्हायरल करपी अनवळख्या आड आमदार निलेश काब्राल हांणी कुडचडे पुलीस स्टेशनात आनी रायबंदर गुन्यांव फाट्यान कागाळ दाखल केला. संबंधिताचेर खर कारवाय करची अशी मागणी निलेश काब्राल हांणी केला. वयर कितें जालें की कोण तरी म्हजी इमेज घातली फेसबुकार आनी ग्रुपांनी सेपरेट केले की हांव खंय काँग्रेस पार्टीचे लोकांक विकते घेता पयशे दाखयले इतले आनी तांकां मागीर हांव मागीर अमित शाह बाय बाय म्हणटा असो एक सक्रेशन केलें. सो हांवें CMाक म्हटलें की असली गोश्टी जर जाता पळय निलेश काब्राल हो मनीसूच. निलेश काब्रालान लोकांनी आमदार केला आनी निलेश काब्रालाचें एक तत्व आसा आनी अस्तित्व आसा आनी हे अस्तित्वा खातीर हांवें CMाक सांगलें बाबा हांवें कितें करपाचें ह्यो गोश्टी कितें. CMान म्हाका सांगलें तूं कंप्लेन कर.
आमचे कडेन आसात. सो हांवें कोणाक व्हरोना, सरपंचाक व्हरोना, कोणाक व्हरोना, कोण कार्यकर्त्याक व्हरोना, स्वता वचोन पयर कंप्लेन केली पुलीस स्टेशनार. म्हणजे कंप्लेन बरोवन दिली, इन्वायट केले आनी सांगले म्हाका हे जे सर्क्युलेट जाता कित्याक आतां टॅक्नॉलॉजी चेंज जाल्ली आहा, कोण जो घालता तो आयडेंटिफाय करून मेळटा, तुमकांय खबर आहा रिपोर्टर पाव. सो हांवें तांकां सांगलें की म्हाका हो मनीस जो आसा हो कोणें घातला ते आयडेंटिफाय करे. आनी जे म्हाका ग्रुपांनी म्हाका फॉर्वर्ड केले आनी प्रिंट काडले, 3-4 प्रिंट काडले आनी म्हजे कंप्लेनी लावन दिले. आनी लावन दितरी म्हाका दिसता पुलिसान आपल्याक इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय. आनी क्रायम ब्रांचाकूय दिला, सॉरी सायबर क्रायमाकूय दिला रायबंदर. सो तेणी इन्क्वायरी करपाक जाय आनी इन्क्वायरी करून जो कोणें घातला तेजेर म्हजे व्हॅल्यू आसा पळय, म्हाका म्हजो व्हॅल्यू खबर आहा, म्हजे रिटर्न फायल करता, म्हजी सगळे गोश्टी आहा. हांव तेजेर डिफॅमेशन सूट 100 or 80 crores घातलो. हेका लागून म्हाका जो कोणें घातला पळय ते इम्पॉर्टंट न्ही. पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करून आमकां दितलो रिपोर्ट की ही फायल हांवें कंप्लेन केला अननोन पर्सनाची केला, तर हांवें कोणाक नांव दिवना. तितून भितर जर थोडे जे अशें तुवें सांगलें ते भाशेन की खंय तरी 2 ग्रुप जाता, ह्यांक आमी केन्ना ग्रुप करूंक ना. भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून आमी सगळे काम करता, आमी कोणाकूच पयस करूना. आनी थोडे जे तुमी म्हणटा बी पयस जाले ते स्वता पयस जाले फॉर मॅलिफायड इंटेन्शन. आनी हे जे थोडे आशिल्ले आमचे वांगडा काम करताले, म्हाजे कडेन फोटो आसा जाल्यार तुमकां शेअर करता. इतली वर्सां 10 वर्सां 11 वर्सां 9 वर्सां जेन्ना आमचे वांगडा काम करताले सडनली थोड्यो गोश्टी जाता हितून भितर. आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, भारतीय जनता पार्टी टिकेट डिसायड करतलो पार्लिमेंटरी कमिटी कोणाक दिवपाक. आनी आमी पळयलें आमी 15 वर्सां आतां 14 वर्सां आमी काम करता आनी हेजें काम करीत रावतले आनी भारतीय जनता पार्टी खातीर काम करता. गोंय राज्य शिक्षणीक संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळान शाळांक धाडिल्ल्या नव्या परिपत्रकान हिंदी भाषेच्या विशयाच्या अस्तित्वाविशीं प्रश्न उप्रासल्यात. नव्या शिक्षणीक वर्सा खातीर जारी केल्ल्या विशयाचेर वेळापत्रकात हिंदी भास नाशिल्ल्यान राज्यातल्या हिंदी शिक्षक, विद्यार्थी आणि शाळेच्या मुख्याध्यापकां मदीं गोंधळ आणि अस्वस्थताय निर्माण जाल्या. गोंय राज्य शिक्षणीक संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळान शाळांक धाडिल्ल्या नव्या परिपत्रकांत हिंदी भाषेच्या विशयाच्या अस्तित्वाविशीं प्रश्न उप्रासल्यात. नव्या शिक्षणीक वर्सा खातीर जारी केल्ल्या विशयावार वेळापत्रकात हिंदी भास नाशिल्ल्यान शिक्षकां मदीं गोंधळ निर्माण जाला. हें फकत प्रशासकीय दुर्लक्ष काय हिंदी विशय म्हूण जाणीवपूर्वक काडून उडोवपाचो यत्न करतात अशी चर्चा सध्या शिक्षणीक क्षेत्रांत सुरू आसा. विशेष म्हळ्यार फेब्रुवारीत जारी केल्ल्या परिपत्रकात इयत्ता 6वी, 7वी आनी 8वीच्या वर्गां खातीर हिंदी विशयाचो स्पश्टपणान उल्लेख केल्लो. पूण 8 जूनाक जारी केल्ल्या नव्या परिपत्रकांतल्यान हिंदी विशय पुरायपणान काडून उडयल्ल्याचें दिसून येता. देखून हिंदीचो अभ्यासक्रम आजून चालू आसा काय रद्द केला हाचेर कांयच स्पश्टताय ना. वेळापत्रक कसो तयार जातलो? मुख्याध्यापका मुखार प्रश्न. अंदू इयत्ता 5वे खातीर हिंदी विशय वेळापत्रकात आसपावंक ना हें उजवाडाक आयला. 6वी, 7वी आनी 8वी इयत्ते खातीर विशयावार वेळापत्रकांतल्यान हिंदी विशय गायब जाल्ल्यान समस्या चड गंभीर जाल्या. ह्या परिपत्रका प्रमाण शाळांक नवें वेळापत्रक बेगोबेग चालीक लावपाची सुचोवणी दिल्या. पूण हिंदी विशयाक गरजेच्या वरांची तजवीज नाशिल्ल्यान वेळापत्रक तयार करपाक मुख्याध्यापकाचेर व्हड आव्हान आसा. शैक्षणीक मळावेल्या तज्ञांच्या मतान ही फकत मुद्रण वा प्रशासकीय चूक आसल्यार ती रोखडी सुधारीत परिपत्रक जारी करप गरजेचें आसा. पूण मुद्दाम विशय वगळा जाल्यार मागीर सरकारान आनी SCERTन ताचे फाटली भुमिका स्पश्ट करची. ह्या परिपत्रकाचेर प्रशासकीय संचालक सरिता गाडगीळ हांणी स्वाक्षरी केल्या. देखून ह्या प्रकरणाची जापसालदारकी थारावपाची मागणी केल्या. शाळेच्या वेळापत्रका वयल्यान हिंदी विशयाचें अस्तित्वच मिटोवपाचो यत्न जाला काय ना हो प्रश्न शिक्षकांनी उप्रासला. शिक्षणाच्या मळार खूब बदल आनी प्रयोग पयलींच सुरू आसात. खासा करून भाशेसारक्या संवेदनशील विशयाचेर निर्माण जाल्लो हो गोंधळ पद्दतीचेर प्रश्न उप्रासता. हिंदी विशया संबंधी निर्माण जाल्ल्या गोंधळाक लागून पालकांनी हुस्को उक्तायला. ह्या संदर्भात SCERT वा शिक्षण खात्या कडल्यान अधिकृत स्पश्टीकरण मेळोवपाचेर सगळ्यांचें लक्ष केंद्रीत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मडगांवच्या लोकांक वाडिल्ली वीज बिलां आयिल्ल्यान लोकांच्यो तकल्यो तापिल्ल्यो. हो प्रश्न सोडोवपा खातीर मंत्री दिगंबर कामतीन फुडाकार घेतलो. लोकां वांगडा तांणी वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेवन चर्चा केली. वाडिल्ली वीज बिलां अन्यायी आसात अशें सांगून हो प्रश्न मुख्यमंत्र्याकडेन मांडटले अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. पळयात.
वीज बिलात व्हड प्रमाणात वाढ जाल्ल्यान मडगांव वाठारांतल्या जायत्या नागरिकांनी नाराजी उक्तायला. ह्या फाटभुंयेर मंत्री दिगंबर कामत लोकां वांगडा वीज खात्याचे अधिकारी राजीव सामंत हांकां मेळ्ळे. ह्या वेळार वीज बिलां वाडिल्ल्यान सादारण कुटुंबाची आर्थीक गणीत इबाडत आसा अशी कागाळ नागरिकांनी केली. हाचेर प्रतिक्रिया दितना दिगंबर कामतीन ही परिस्थिती अन्यायकारक आसा अशें सांगलें. हो प्रश्न मुख्यमंत्री हांच्या लक्षात हाडटलो आनी नागरिकांक सुटका मेळोवन दिवपाचो यत्न करतलो अशें तांणी आश्वासन दिलें. तशेंच ह्या प्रकरणात गिरायका आड कसलीच खर कारवाय करची न्हय अशें तांणी वीज खात्याक आव्हान केलां. लाइट बिल आ रहा है, एक महीना 15,000, एक महीना 7,000, एक महीना कई महीना 4,000, ये महीना 7,000 आया. ऐसा ही महीना ऐसा ज्यादा ही आते रहता है, कम नहीं आ रहा है. अभी क्या किया अभी 7,000 आया बोल के सबको ज्यादा 10,000, 8,000, 7,000 ऐसा आया. सब 21,000 22,000 कट्टा है. साहब ने क्या बोला अभी? आपने बोला अभी सब पेनल्टी का सब पेनल्टी नहीं देने का, बिल कितना है उतना भरने का बोल के भेजे. आमच्या हॉटेल एसोसिएशना तर्फेन गेल्ले 3 तारीखेक 3 जूनाक आमी एक आमचे प्रेस भावा माध्यमाच्यान आमी एक मेसेज आनी रिक्वेस्ट एक सरकारा कडेन प्रस्ताव दवरिल्लो की जे आमकां लायटी बिल जे आतां आयला हालीं ताजेर आमकां कितलेक तरी % हाय पेनल चार्जीस म्हणून पेनल्टी आमकां पडिल्ली आसा. जे भशेन एक हॉटेलांक 1.5 लाख 2 लाख पर्यंत पेनल्टी पडिल्ली आसा. आनी त्या दिवसा सुद्दां म्हाका पूर्ण खात्री आशिल्ली की आमचो माननीय लाडलो आमदार बाब श्री दिगंबर कामत आमकां खंय तरी तेंको दिवन आमचो सहकार दिवन आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो म्हणून. आनी आज ते अक्षरशः जाल्ले आसा. आज आमचे लाडले आमदार बाब श्री दिगंबर कामत आमचे बरोबर डिपार्टमेंटा आयले आनी आमचे सगळे मिडल क्लास लोक आनी सगळे घराचे ज्यांका पेनल बिल आयला तांकां बी ते बी सगळे आयले तांचे बरोबर. आनी तांणी तो प्रस्ताव ई कडेन उलयले आनी तांणी स्वता सर सीएमा कडेन उलयले आनी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की जो पेनल चार्जीसा खातीर आमी रिक्वेस्ट दवरिल्लो की तो वेव करचो म्हणून तो मॅक्झिमम वेव जातलो म्हणून आमकां आमच्या आमदारान आश्वासन दिल्लो आसा. ते लोड अप्रुवल वाडेल जाल्यार लोड वाडोवपाक दिना अशें म्हणना ते. लोड वाडले जाल्यार ते पे करपाक तयार आहा कितें. पूण अशा पद्दतीन न्ही सडनली तुका 1 लाख 1.5 लाख दिला जाल्यार कोण म्युनिसिपालिटी लेबर रेटींग काडटलो खंय वतलो तर पगार कितलो मेळटा अशें सिच्युएशन आसा. म्हणून हांव मंत्री जावन सुद्दां हांव मुद्दम हांगा आयलो डिपार्टमेंटाक कित्याक आमचो सामंत बाब मातसो आयकून घेवपी. चीफ इंजिनियराक हांवें सकाळीं फोन केलो आनी चीफ इंजिनियराक हांवें सांगलें की तूं बेश्टो कित्याक ते भानगडीक पडनाका कित्याक करपाचें गव्हर्मेंटाक दाखोवपाक आमकां इतलो रेवन्यू मेळटलो इतलो रेवन्यू मेळटलो. गव्हर्मेंट कॅनॉट गेट ए रेवन्यू एट द कॉस्ट ऑफ कॉमन मॅन आनी चीफ मिनिस्टर कसोच एग्री जावपाना ताका खबर आहा. तर ताणें म्हाका आतां क्लियर सांगलां आपल्या कानार पडपाक डोंट वरी ट्राय टू टेक इट डिसिजन विथ द नेक्स्ट वीक. कितें डिपार्टमेंटान कित्याक डिपार्टमेंटान तें पळय केलां ते बारीक मनशाचो इंट्रस्ट पळोवना. डिपार्टमेंटाक टॅरिफ रेट आहा टॅरिफाचेर म्हजें ऑब्जेक्शन ना. टॅरिफ इज डिसायडेड बाय जे. आतां हे पळय पेनल्टी पळय कितें आसा हे तांणी बारीक मनशा लक्षांत दवरना. तुमी दवरता जाल्यार दवरा पेनल्टी बंगल्यावाल्याक म्हाका कोताय पडटा. आय हॅव नो प्रॉब्लम. बारीक मनशाक कळटा कितें रे लोड बील म्हणटा कळटा. तूं सांग म्हाका तुका खबर आहा तुज्या घराचो लोड कितलो आहा आतां खंय पावलो तो संतोशाक खबर आहा. विचार संतोशाक घराचो लोड आतां चॅक केलो जाल्यार आतां मदीं जाता चॅक करता लोड वाडिलो आसता. बिल वाडटा 2 गोष्टी. एक म्हणजे तातूंत कितें जालां डिमांड बेस्ड तुगेलो लोड जर वाडटा त्या लोडा प्रमाणे तुका नॉर्मल लोडाची बील येता नॉर्मल बील आनी पेनल्टी म्हणून एडिशनल लोडाची पेनल्टी चड जावपाक लागली. दॅट इज वॉट इज दीस कॉस्ट वाडला आनी बील वाडटा. तुम्ही कंझ्युमरांच्या घराकडे वचून विजीट बी मारला अशें बिलां बाबा हें जाता बी मिटराचेर लोड कळटा तुजे डिमांड कळटा. आतां 1 सप्टेंबरा 30 सप्टेंबरा पयलीं आमी डिमांड काडनाशिल्ली. नवे टॅरिफे प्रमाणे आमी हो डिमांड करता. डिमांड येता म्हणटकच तो मिटर रिडर वचून आमचो कॅप्चर करता आनी तो बिलाक घातलो. गोंयांत वीज दर वाडिल्ल्यान आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल हांणी राज्यांतल्या दर एका घरात 300 युनिटां मेरेन फुकट वीज मेळची अशी मागणी केल्या. ही येवजण दिल्ली आनी पंजाब प्रमाण गोंयांतूय चालीक लावची अशें केजरीवालान सांगलां.
गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकर्णीकार. वास्को खारीवाडो जेटीची सामकी अवतिकाय जाल्ल्यान बोट दोनयांनी गंभीर हुस्को उक्तायला. गोवा फिशिंग बोट ओनर्स असोसिएशनाच्या अध्यक्षान सरकारान हेर गोंयच्या जेटींचो सांबाळ बरें केला, मात खारीवाडो जेटी कडेन आडनदर कित्याक करतात असो प्रश्न केला. पळयात. आमकां चोय ह्या जेटीचो प्रश्न, ह्या जेटीचो प्रॉब्लेम अजून पासून सॉल्व करूंक ना. जेन्ना मिस्टर मनोहर पर्रेकर जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना मिस्टर मनोहर पर्रेकर हांगा येयलो आनी ताणें प्रॉमिस दिलें की आपूण तुमकां बरी फिशींग जेटी बांदून दितलो म्हणून. तेणें प्रॉमिस दिलें जे आयज जायते फिशरी मिनिस्टरान दिलें, जे सेंट्रल मिनिस्टर हांगा येयले आनी तेणी सांगलें की आमी तुमकां बरी एक फिशींग जेटी इमिजिएटली बांदून दिता म्हणून. पण हालीं उलो दिवप कांयच ना. आयज तुमी म्हाका एक सांगा, हे फिशींग जेटीचेर मालीम जेटीचेर बरी फिशींग जेटी गव्हर्मेंटान जायतो पयसो मोडला. थिंगा आहा पेंजू बेती हा, बेतीनूय हा, थिंगाय हा, ती आमच्या हिंगा आहा बेतलान हा, कुटबण थिंगाय ताका बरी जेटी. इवन कुट्टाडे बोट्यो ना, पूण कुट्टाडे एक बरी धाकटीशी बरी जेटी बांदल्या. पूण म्हाका कांयच कळना की आमच्या वास्कोनूच ह्या हेजेर येवन आमकां प्रॉमिस दिताय पूण आमकां फिशींग जेटी बांदून दिनाय. कितें काय हे आमकां चिंतू पडलें कित्याक लागून हे भशेन करताय. आयज आमकां ही फिशींग जेटी आयज आमी 250 बोट्यो ह्या जेटीर आमी हें करताय, यूज करताय, इलेक्शन टेम्पररी जेटी. ही जेटी आमकां जाय ती 40 वर्सां जाली. आमकां ही जेटी, ही टेम्पररी जेटी एमपीटीन बांदून दिली आनी एमपीटीच मेंटेन करताले. पण आता 4-5 वर्सां जाले की आता ते कडेन आमी एलओसी हाडली एमपीटी कडच्यान आनी गव्हर्मेंट आता ही जेटी मेंटेन करता आनी गव्हर्मेंटाच्या ताब्यान ही जेटी तेणी दिली, एमपीटीन दिली, एमपीएन. जाल्यार आयज पासून गव्हर्मेंटाक कसलेंच ऑब्जेक्शन ना जर तर फिशींग जेटी बांदून दितलो जाल्यार. पूण डिले कित्याक करता तो म्हाका कांय समजना. गव्हर्मेंटान आमकां एक जेटी जाता तितले बेगीन एक जेटी बरी बांदून दिवची आनी ही जी टेम्पररी जेटी हा ती आयज मोडोंक पावल्या, प्रॉब्लेम जाला, सो ती आमकां बेगीन रिपेर करची म्हणचे मागणी. Kariwada, we are again having discussions with Government of Goa because as per the MOU signed between the port and the Government of Goa, around 32 families had to be rehabilitated. So the modalities of that rehabilitation are being discussed with the Government of Goa because after that discussion and after finalization of a rehabilitation plan, then we have to approach the MOEF for the EC for that project. So that rehabilitation things are being worked out. टी टाइम खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात.